आता पळोवया गोंयच्या बाकीच्या वाठारांतल्यो कांय खबरो. पेडणेच्या शेतकी खात्यान शाळेच्या भुरग्यां खातीर किचन गार्डन कार्यावळ दवरिल्ली. शाळेन भाजीपाल्याची लागवड करपाक खात्यान तांकां गार्डनिंगाचें सामान दिलां. आमचो भाजयेंतलो मेन प्रकार जाला आनी आमची ही गांवठी जी भाजी आसा ती इल्ली लुप्त जायत. म्हणजे तांबडी भाजी घ्या नाल्यार थायकिळो घ्या, मस्काची भाजी, कितें अश्यो कितल्योश्यो गांवठी भाजी आसा. ह्यो भाजयो आतां आमी प्रमोट करपा जाय आनी तातूंत भितर अन्नद्रव्य जी आसा जी आमी मिनरल्स म्हणटा प्रमाण खूब प्रमाणान आसा. ह्याच खातीर प्रत्येकान म्हजें हें तुमकां आसा की तुमी ही भाजयेची बीज दिल्या ती तुमी बरोबर रोवची. पावसाचो सीझन सोंपत आयलो. बाणावले आतां झाडां रोयात. बाणावलेचो आमदार चर्चिलान सहपंचायतींनी लोकांक गांवठी फळांच्या झाडांचे रोंपे आनी कावथे दिल्यात. लोकांनी जाता तितली झाडां लावची म्हूण चर्चिल सांगता. आज मरे झाडां 150 झाडां एक कावेलोसी मागीर तुगेले ओर्ली, वारका, बेनावली, कोलवायदो आनीक सडावली. कितली झाडां एटलीस्ट 2500. लोकांक कितें रिक्वेस्ट केल्या? लोकांक रिक्वेस्ट आसा न्हू, लोकांक रिक्वेस्ट लोक कितें तो म्हणजे झाडां रोवपा जाय न्हू. रोवपा जाय आनी मुगे रिक्वेस्ट झाडां रोवपा जाय. आनीक आतां सद्याक जिवन बील पास केल्या त्या प्रमाणे कोकोनट ट्री मोठो 3 जाला आनी कोकोनट ट्री कातलो जाल्यार दुसरो कोकोनट ट्री रोवपा पड न्हू. ते मागीर जावन ते भायर कोकोनट ट्री रोवपा जाय. हेरू झाडां रोवपाची आनी ग्रीन करपाची ग्रीनरी आनी थोड्यांक फ्रुटूय मेळटा. फ्रूट ही सगळी फ्रूट बेरिंग ट्री तुवें आयज मांडले. हय. माजोड्ड्या फादर बासिलियो आंद्रात मेमोरियल हायर सेकंडरी स्कुलाच्या भुरग्यां खातीर आंत्रप्रेनरशीप आनी स्कील डेव्हलपमेंट प्रोग्राम दवरिल्लो. खेळा खातें सिबा आनी उतोर्डा युनायटेड क्लबान कार्यावळ दवरिल्ली. तरेकवार विशयांचेर आमी ती सेमिनारां घेतात, जशें करियर गायडन्स भुरग्यांनी हायर सेकंडरी आनी कॉलेजीच्या तशेंच पास जाल्ल्या भुरग्यांनी ग्रॅज्युएशन बी पास जाल्ल्या भुरग्यांनी आपलो कसलो करियर सिलेक्ट करप ते वेगवेगळ्या करियरा विशीं आमी तांकां गायडन्स दितात. तशेंच भुरग्यांचे व्यक्तिमत्व विकास कसो जावचो, पर्सनालिटी डेव्हलपमेंट हाचेरूय आमी वेगवेगळे एक्सपर्ट लोक आपोवन हाडून तांकां आमी ट्रेनिंग दितात भुरग्यांक, जेणे करून तांच्या व्यक्तिमत्वाचो बऱ्या रितीन विकास जावचो, वाड जावची. राज्यसभा खासदार विनय तेंडुलकराचो कुडचड्यार भोवमान जालो. आमदार निलेश काब्राल आनी बीजेपीचे कार्यकर्ते आशिल्ले. पार्टीचें काम करता करता खबर नाशिल्लें की एक गांवांतलो सामान्यांतलो सामान्य आनी बहुजन समाजाचो एक भुरगो तुमच्या सगळ्या कार्यकर्त्याचे आशिर्वाद, तुमच्या सगळ्यांच्या बळग्यान येदे व्हडलें पद हे सामान्य कार्यकर्त्यांक मेळूंक शकलें. कारण राज्यसभेचो खासदार जावच्या आदी 8 दीस आदी म्हाका खबर सुद्दां नाशिल्लें खासदार जर जातलो राज्यसभेन जाल्यार बाकीच्या पक्षा भितर कोट्यांनी पयशे आमदाराक दिवचे पडटा. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. बायलांचे सशक्तीकरणाच्या हेतान म्हापशां धुळेर स्टेडियमार दवरिल्ल्या डिस्कवर फुटबॉल 2017 महोत्सवाक बाकीच्या राज्यांतल्या पंगडांचो बऱ्यापैकी प्रतिसाद मेळ्ळो. जर्मन संघटनेन डिस्कवर फुटबॉल आनी गोवा फुटबॉल असोसिएशनाक बरोबर घेवन हो महोत्सव केलो. वेगवेगळ्या राज्यांतल्यान बायलांच्यो मिक्स टिमी आयिल्ल्यो. पर्पल वुमन्स एम्पावरमेंट टीम सर्त जिखली. What a teamwork here!
in India 2017. We're in Dula Stadium in Goa, and in this festival 8 teams from across India have participated with over 100 women. They've played in matches that are mixed, with mixed teams. The reason for that is because we want people to engage with each other, to share their experience and to build a team spirit. What makes this festival particular or special is that the teams have all engaged in workshops about women's rights, about bodily integrity before the actual tournament. So this is an important aspect of the tournament, to talk about women's rights and gender equality. What we hope is that this will give an opportunity for organizations across India that are involved in women's football to network, to create more opportunities for women to play, to create situations of greater gender equality. And we are hopeful that this spirit will be taken along into the future by our partners, Chiwet Women's Football, Football Ball, Goa Football Association. हे बुलेटिन हांगाच सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां प्रुडंट व्हॉट्सॲप, ट्विटर, फेसबुक आनी प्रुडंट वेबसायटीचेर लायव्ह मेळटात. प्रुडंटाक फॉलो करात. नमस्कार.